नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। उक्त्या मार्केटांतली वीज घेवंक सरकार तयार। मुख्यमंत्री म्हणटा 1-2 दिसांत घोषणा। बिलाचो भार उखलपाची उद्देगांची तयारी। सरकाराचो दृष्टिकोन खंय सारको ना। पेट्रोल गॅसा उपरांत दूधय तापलें। गोवा डेअरी दुधाचो रेट वाडयता 4 रुपयांनी। दरवाडीक सरकाराचो बावटो। वाढीव 2 रुपये वतले दूधकारांक, उरिल्ले 2 डेअरीक। एक्टिविस्ट म्हणटा राना मंत्र्यान संवसारांत बाकीच्या व्याघ्र वाठारांनी वचून लोकांची समृद्धी पळोवची। राना मंत्री म्हणटा फायल येवं दी, व्याघ्र वाठाराचे व्यवस्थीत जावं जाय। काँग्रेसींतल्यान गेल्ल्यांची घर वापसी। पक्ष सोडून गेल्ल्या काँग्रेसीच्या बऱ्या मागप्यांक परत हाडूंक 21 एप्रिला सावन गोंयभर 8 दीस गोवा काँग्रेस चेतना यात्रा। पेडणेचें आयुष हॉस्पिटल जून मेरेन तयार। बाकीची कामां रोखडीच जाली। मुख्यमंत्र्यान घाली पेडणे पालिकेचे 9 कोटीचे नवे बिल्डिंग प्रकल्पाची बुन्याद। तेजपालाचे केशींत ट्रायल कोर्टाच्या निवाड्या आड गोंय सरकाराचे आव्हान याचिकेचेर निकाल हायकोर्टान दवरलो राखून। सरकार मागता लीव टू अपील। तेजपाल म्हणटा नाका। धारगळे दाडाची वाडी दोंगरार स्पोर्ट्स सिटीचे शिमे लागसार काजू आंब्याच्या दोंगराक उजो 2 लाख स्क्वेअर मीटर जमनीवेली लागवडीचो गोबोर। मुद्दम कारस्थान शेतकारांक दुबाव। उद्देगांक उक्त्या मार्केटांतल्यान वीज घेवपाचो प्रस्ताव सरकारा मेरेन पावला। मुख्यमंत्र्यांनी तयारी दाखयल्या, मात अधिकृत घोषणेक 1-2 दीस वतले म्हूण मुख्यमंत्री सांगतात। लोड शेडिंगाचेर उपाय काडूंक GSIA आनी उद्देगीक संघटना वीज मंत्र्याक मेळिल्ल्यो। उक्त्या मार्केटांतल्या विजेच्या एक्स्ट्रा बिलाचो भार उखलूंक उद्देग तयार, मात सरकाराचो दृष्टिकोन खंय सारको ना। 120 मेगावॉटची पॉवर शॉर्टेज आसा ती पॉवर ओपन मार्केटांतल्यान गोवा स्टेट गव्हर्नमेंट विकत घेतलो आणि त्या खातीरचो प्रोसेस आता ऑलरेडी जालो। आमी मॅक्झिमम तेंची पॉवर रिक्वायरमेंट जी आसा पळय ती एडिशनल पॉवर 120 युनिट्स पॉवर आमी परचेस करता आणि त्यांची जी रिक्वायरमेंट आसा ते फुलफिल। कितले रुपया पडटा सर पॉवर? एक्झॅक्टली ताजेर अजून कांयच सांगूं नजो। इट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ द GREs। पॉवर परचेस केल्या उपरांत जो एडिशनल कॉस्ट येतलो तो इंडस्ट्री बेर करतली म्हणून तो एक अराउंड ₹1.20 पर किलोवॉट पर आवर असो कितें चार्ज जाता। तेजे भायर एडिशनल कसले चार्ज तांकां लावचे न्हू हेंवूय तेंच्यांनी सांगलां। आनी जे EST जे इंडस्ट्रीज आसा ते EST आनी ST लायन पॉवर वापरता तांकांच हे एडिशनल जे कितें खर्च येतलो तो तांकांच बील करचो अशें तेंच्यांनी तेंचे अंडरटेकिंगान म्हटलां। आनी हे तेंचे बेर करपाचे करतले म्हणून तेंच्यांनी आपले अंडरटेकिंगान सांगलां। That additional financial burden which presently government is not able to take, we agreed to take up that price increase burden, brunt whatever is there. लोड शेडिंगाची परिस्थिती आणि उद्देगाकडेन सरकाराचो दृष्टिकोन असोच उरल्यार गोयचे इंडस्ट्री काबार जावंक खंय वेळ लागचो ना। People working in the government, their attitude towards the industry. Now just take the example of the power issue. Now power issue, everybody should have suffered, but only the industry had been taxed for the shortage of the power, which is not fair because industry has been paying the maximum tariff of the power, and this power issue has not happened due to industry. You will find almost 20% pilferage of the power. Where that power is going? This is the prime thing that government has to look into. These days they have put the statues all around the state with the big high marks and all. The power is directly taken from the pole. Who is paying for that? There is no meter. So ultimately all these losses get built up on the industry, which is not fair. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। पेट्रोल आनी गॅसा उपरांत दूधय तापलें।
गोवा डेअरीक दुधाचो रेट वाडोवंक सरकारान बावटो दाखयला म्हूण सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार मिडिया कडेन उलयला. फुडल्या 4 दिसांत खंय गोवा डेअरी रेट वाडयतली. 4 रुपया रेट वाडटलो. वाढीव 2 रुपया थेट शेतकारांक, उरिल्ले 2 गोवा डेअरीक. म्हारगाय वाडिल्ल्यान खंय सरकाराचो दर वाडीक बावटो. रेट बाय ₹4 4 रुपयांनी दुधाचे दर वाडयले. त्याचो फायदो मुखार 4 दिसां त्याचो फायदो शेतकऱ्यांक 2 रुपया मेळटले पर लिटर आनी 2 रुपया डेअरीक मेळटले. तेही परत डेअरी म्हटल्यार खंय इनडायरेक्टली अगेन फॉर द फार्मर्स वेलफेअर. वाडपाचें कारण म्हणजे वाडपाचें प्रायस कारण म्हटल्यार प्रायस खूब वाडलेलो आसा खुबश्या गजालींचो, लायक पेट्रोल आनी ट्रान्सपोर्टेशन. कॉमन मॅनाकूय इफेक्ट जातालो न्ही सर? मात जातलो, पूण शेवटी कशें आसा पळय, आमी कॉमन मॅनाक म्हणजे जो दूध घेवपी आसता पळय न्ही ताका अशें म्हटलें, पूण तितून तसो जावपाक जायना. शेतकारी जो प्रोडक्शन करता पळय न्ही तो बरयल्लो वचपाक जायना, तो काबार जावपाक जायना. सो इट हॅज टू बी अ बॅलन्स. वन सायड वी एक्सपेक्ट की शेतकाऱ्यांनी बरें दूध भरपूर दूध दिवचें अशें, कळ्ळें की ना. आनी दुसरे वाटेच्यान तांकां जर प्रायस मेळना जर जाय तर ते फॅमिली काबार जाता. सो आमी जर 4 रुपया जर शेअर केले जर जाय जाल्यार बाबा ते एक सादारणशे 500, 600, 700 फॅमिली ज्यो आसात जे दूध प्रोडक्शन करतात. आतां तेंच्या हातींत कांय उरना, कारण फॉर एक्झाम्पल तांकां जे फीड जाय पळय न्ही दॅट फीड कम्स फ्रॉम अदर स्टेट्स. सो त्याचो प्रायस वाडलेलो आसा. तांकां जे बाकीचे रॉ मटेरियल कितें जाय पळय न्ही त्याचो रेट वाडलेलो आसा. सप्लाय करपाची आसा पळय न्ही ती रेट वाडली आसता. इन्फ्लेशन प्रमाणे वाडूंक जाय. कर्नाटकाच्यान इम्पोर्ट करपाक जाय. समजा गायचें दूध आसा ते कर्नाटकाच्यान इम्पोर्ट करपाक. इट इज कमिंग. दूध आसा ते आमचे स्टेडी येतात जवळ जवळ मागीर 1 लाख लिटर सुमार येता आसता. रानामंत्र्यान संवसारांत बाकीच्या व्याघ्र वाठारांनी लोकांची समृद्ध जीण पळोवची. पर्यावरण एक्टिविस्ट राजेंद्र केरकाराचो सल्लो. तो खंय हो विशय घेवन रानामंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्याक मेळपाचो आसा. रानामंत्री विश्वजीत म्हणटा आपल्या फुडें फायल येवं दी, 10 लोकांक दाखोवन फुडें धाडटा. व्याघ्र वाठार कित्याक ताजें वेवस्थीत राजावं जाय. फॉरेस्टाची जमन्यो फॉरेस्ट करून दवरपाचें ना. यू मस्ट एन्जॉय द फॉरेस्ट ऑल्सो. People's interest in Western Ghat areas has to be protected. Second thing is, when the file comes, the file has to have all the facts and evidences of making me move this file forward. The file has to be justifiable. Are you conceptually for tiger habitat or against it? No, I must get a file which says that Goa has tigers here, resident tigers in the state of Goa in the sanctuary. तुम्ही परत ते resident tiger म्हणाले माई घे मीम्स येतात. गोयकारामधली क्रिएटिव्हिटी जागी जाता. एक गोयकार करिना, ठराविक लोक करता. गोंयांत व्याघ्र वाठार नाकाच म्हूण रानामंत्री ठाम. आपल्याक वाघांचो सारको अभ्यास आसा म्हूण ताचो दावो. जाल्यार दुसरे वटेन पर्यावरण जाणकार प्राध्यापक राजेंद्र केरकार म्हणटा व्याघ्र वाठार जायच. लोकांच्या हक्कांचें संवर्धन करून खंय सगळ्या जाग्यार घालचें. हांव म्हणना की आमचे जे लोक हांगा रावता तेंचेर अन्याय अत्याचार करून तुमी हांगा टायगर रिजर्व करा. माझे म्हणणें अशें आसा की जे लोक हांगा रावतात थळावे तेंचे जे सगळे हक्क आसा, तेंची घरां आसा, तेंच्यो बागायती आसा, शेती आसा, हेंचें संवर्धन संरक्षण करून किंवा वांयगणी सारको वाठार आसा ज्या वाठारांत खूब कमी घरां आसात तांकां योग्य तरेन नुकसान भरपाई दिवन आनी झाडांनी पेंड्राल सोसोगोड हो जो सगळो वाठार आसा हो जंगल समृद्ध वाठार आसा तो जर उरोंक ना, वाघ जर त्या वाठारांत उरोंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की आमची जी 43% लोकांक पिवपाचें उदक दिता आयज आमी चडांत चड उदक जें आसा तें ह्या न्हंयतल्यान शोशून घेता. तर तें उदक उरपाक जाय जाल्यार आमकां हांगासली जंगलां जी आसा, म्हादय अभयारण्य जे आसा, हांगातले वाघ जे आसा ते संरक्षीत करपाक जाय. वन मंत्र्यान जगाच्या हेर वाठारांनी वचून व्याघ्र वाठाराक लागून लोकांची जीण कशी समृद्ध जाला ती पळोवची म्हूण सल्लो. हांव वन मंत्र्याक विनंती करता की तेंच्यांनी ते सांगतात की ते सुशिक्षीत आसा, उच्च शिक्षीत आसा जाल्यार तेंच्यांनी जगाच्या हेर वाठारांनी ज्या पद्दतीन लोकांनी जंगलाचो जो सुरक्षा कवच आसा तेची राखण केल्ली आसा आनी त्या एकंदर संवर्धनाक लागून संरक्षणाक लागून त्या लोकांची जीण जी आसा
ही कशी सुखी समृद्ध जाल्ली आसा ते पळोवपाचें आनी त्या नदरेंतल्यान विचार करपाचो हांव खंयच म्हणना की आमच्या थळाव्या लोकांचेर अन्याय करचो म्हणून. मुख्यमंत्री वन मंत्र्याक निवेदन दिवन आपली भूमिका स्पश्ट करतलो. हांव ह्या संदर्भात गोंयचे मुख्यमंत्री आसा आनी वन मंत्री आसा तांकांय दोगांक स्वतंत्र रित्या हांव निवेदन दितालो आनी त्या निवेदनान म्हाजी भूमिका जी आसा ही हांव स्पश्ट करतालो. कारण वागाचो प्रश्न हो केवळ म्हाजो एकट्याचो प्रश्न ना. म्हाका खंय तरी ह्या माध्यमांतल्यान टायगर रिजर्वांतल्यान कितें तरी फायदो जातालो ह्या गजाली खातीर हांव केन्नाच विचार करिना. मजगती 70 भूमिपुत्र संघटनेन राना मंत्री विश्वजीत राणेन घेतिल्ले भूमिकेचे समर्थन केले. आमकां आज अभिनंदनाची गोष्ट आसा की आमच्या विश्वजीत राण्यान जो आमकां ह्या लोकांक पर्यावरण लोकांक भितर आसलेल्या अभयारण्यान हेंचे आमकां पयरच तेणी जाहीर केला की तेंचो आपूण अभयारण्य करूंक दिवचो ना. आपूण तुमच्या गांवा फाटल्यान आसतलो. हांव ताका एकच सांगूंक सोदता की जे आमचे मिनिस्टर आमच्या फाटल्यान आसता ही 70 भूमिपुत्र संघटना तेज्या फाटल्यान गंभीरपणे रावपाचो आमी रावताले आनी हें फुडें रावताले. हें फाटीं सुद्दां तेज्याच फाटल्यान आसले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बलात्काराचे केशींत तरुण तेजपालाक निर्दोष सोडपाच्या ट्रायल कोर्टाच्या निवाड्या आड सरकाराच्या आव्हान याचिकेचो निकाल हायकोर्टान राखून दवरला. ट्रायल कोर्टान तेजपाला आड पुराव्यांचे मूल्यांकन करचें सोडून पिडीतेचीच ट्रायल घेतली म्हूण सरकाराचो लीव टू अपीलाक आर्ग्युमेंट. तेजपालाची हरकत सरकारान खंय अपीलाची प्रक्रिया सारकी केल्लीच ना. तेजपालाचे रेप केसीचे प्रकरणात गोंय सरकारान 24 मे 2021 दिसा लीव टू अपील फायल केल्ली. तेन्ना सावन वेगवेगळ्या कारणांक लागून ही केस फुडें धुकलत आसा. निमाणे मंगळारा हायकोर्टान लीव टू अपील ट्रायल कोर्टाचे निवाड्या आड सरकारान घाल्ली याचिकेचेर दोनूय पक्षांच्या आर्ग्युमेंटाक पूर्णविराम दिलो. गोंय सरकाराचे वतीन SG तुषार मेहता उबो रावलो. तरुण तेजपाला आड पुराव्यांचे मूल्यांकन करतना ट्रायल कोर्ट फेल जालो. वेल्यान ट्रायल कोर्टान पिडीतेची ट्रायल घेतली असो ताणें दावो केलो. आरोपीक सोडटाना पिडीतेच्या भूतकाळाचो ट्रायल कोर्टान चुकीचो अर्थ घेतलो असो आर्ग्युमेंट ताणें केलो. गोंय सरकारान दाखल केल्ल्या लीव टू अपीलाचेर तेजपालाच्या आदोगादाचे प्रश्नचिन्ह. ताणें रिजेक्शन मागतना अर्जाचे प्रक्रियेकूच हरकत घेतली. निवाड्याची कॉपी घेनासतनाच घाईन अपील घाल्या. अपील फायल करपाची सुचोवणी पब्लीक प्रॉसिक्युटरान करपाची आसता. मात हे केशींत एजीचे सुचोवणेचेर सरकारान अपील फायल केल्या असो ताचो आर्ग्युमेंट. सरकारान लीव टू अपील ग्रांट करची काय ना ताचेर दोनूय पक्षकारांची बाजू आयकल्या उपरांत हायकोर्टान निकाल राखून दवरला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. आयुष मंत्रालयान उरिल्ल्यो कांय गजाली टायमार क्लियर केल्यार जून मेरेन धारगळचें आयुष हॉस्पिटल सुरू जावं येता म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. येणावळ कशी हाडप ताचो खंय पालिकेन अभ्यास करचो. आधाराक खंय DMA आसाच. आमदार प्रवीण आल्लेकाराचे हजेरेंत मुख्यमंत्र्यान पेडणे पालिकेचे नवे बिल्डिंगेची बुनयाद घाली. 9 कोटी खर्चाचो प्रकल्प. प्रोजेक्ट जाता तेंच्यांनी म्हाका 4 दिसां पयलीं येवन म्हाका मेळ्ळें. डायरेक्टर ऑफ आयुष आनी सगळे स्टाफ तांचो प्रयत्न आसा की येता त्या जुनाकच्यान हॉस्पिटलूय सुरू जावचें आनी थंयसर आयुष आयुर्वेदीक कॉलेजूय सुरू जावचें. म्हणजे काही परमिशन्स ज्यो सेंट्रल आयुष मिनिस्टरा कडेन पेंडिंग्स आसात त्यो जर क्लियर जाल्यो जाल्यार येता त्या जुनाकच्यान हो प्रोजेक्ट सुरू जाता. 9 कोटी खर्चान बस स्टँडा लागसार सुमार 2000 स्क्वेअर मेत्र जमनीर पालिकेची ही नवी बिल्डिंग उबी जातली. ल्हानपणापासून आमी पळयतात जे फिश मार्केट आमचे आहा ते कितलीशींच वर्सां जाली तशें आसा. तेका ड्रेनेज सारकी ना, परत मार्केटूय सारकें ना. सरचो जो मार्केट रस्त्यार लागता एव्हरी बेरेस्ताराक तो खंय तरी शिफ्ट करपाचो. जी पळय कला आसा आमच्या पेडणेकरांच्या भितर ती कला आमी दाखोवपाचो टायम येयल्लो आहा. तेका लागून म्हाका दिसता की म्हाका चेअरपर्सन दिल्लो आसा. बरें दिसता प्रवीण आर्लेकराचो टेन्युअर वो विकासा कडेन फुडें व्हरतलो आसा. जी ताणें उलयता आसतना फीश मार्केटाचो उल्लेख केलो. सेम प्रोजेक्ट हातूरूच आसा. तांचे फीश मार्केटूय बी हेंय बी हातूंतल्यान पुराय जातलें. आनी ह्या राज्याची उदरगत जर करतले आसत जाल्यार गांवची उदरगत जावप गरजेचें आसा. त्या धर्तीचेर गांवची पंचायतीची बिल्डींग जावं किंवा ती म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग जावं ही जावपा खातीर आमी सुरवात करता. ऑलमोस्ट 9 कोटी रुपया खर्च करून
आमी ही बिल्डींग हांगासर बांदता. नगरपालिकेचो रेव्हेन्यू कलेक्ट करप हे नगरपालिकेन तेचो विचार करपाक जाय. वेगवेगळ्या सीओ आनी जे कावन्सील निवडून येता तांच्यांनी वेगवेगळ्या पद्दतीन रेव्हेन्यू कलेक्शन करपाचो. सो तेणी आतां तुमकां सांगलो हॉल बांदपाक जाय म्हणून. त्या खातीर जो सरकार कायदो करून दिता ताचें इम्प्लिमेंटेशन करपाचें काम तेंच्यांनी करपाक जाय. हर्डल्स जे आसत तेन्ना आमच्या DMA कडेन डिस्कस करपाक जाय. प्रुडंटा खातीर मकबूल मालगमणी. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. काँग्रेसींतल्यान गेल्ल्याची घर वापसी. फाटले विधानसभेचे वेंचणुकेक काँग्रेस कितलेशाच गजालींक लागून फाटीं पडली. कितलेशेच जाण काँग्रेस सोडूनय गेले म्हूण नवो प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकार राजावां दिता. काँग्रेसीच्या अशा सगळ्या बऱ्या मागप्यांक परत काँग्रेसींत हाडूंक 21 एप्रिलासावन 8 दीस गोवा काँग्रेस चेतना यात्रा कुंकळे सावन सुरू. काँग्रेस पक्ष जो जवळ जवळ 22 आय थिंक क्लोज टू 23% जो आमचो वोट शेअर आशिल्लो खंय तरी खुबशे कारणां लागून म्हाका दिसता आमी फाटीं पडले. आनी ताका लागून वी आर स्टार्टिंग विथ दीस प्रोग्राम कॉल्ड एज गोवा काँग्रेस चेतना यात्रा. सो आयडिया इज जे काँग्रेस वर्कर्स आसात, जे काँग्रेस सिंपथायझर्स आसात, जे काँग्रेस पक्षाक मोग करतात, जे कांय कारणां लागून मे बी पक्षा कडल्यान पयस गेले आसतले, हांकां हो एक मेळपाचो एक ऑपॉर्च्युनिटी टू बिल्ड अ ऑर्गनायजेशन. आमचे डिफरंट सेल्स आसात, डिफरंट फ्रंटल आसात. सो people who want to join to these cells, organization, these frontals, तांकां ही एक opportunity. We are starting this program on 21st, that is Thursday, and we'll be starting it from our Kukoli MLA office. I mean, it is a program of about 8 days. So I'm sure that जे कोण लोक पार्टी सोडून गेले आसत for various reasons. So I appeal to all of them that Congress keeps door open for you all if you want to join. Of course, it will be the decision will be taken by all our committee. So once we are done with this exercise, we will strengthen our PCC, we'll strengthen our DCCs, we'll strengthen our other frontals. शिरोड्या पॅसेंजर बसीचो लायटीच्या खांब्याक धपको, खांबो आडवो. कितल्योश्योच 2 व्हिलरी डॅमेज, एकल्याक मार लागलो. तेवटेन कुडचड्यार उदकाच्या टँकराचो एक्सिडेंट. ड्रायव्हराचो कंट्रोल गेल्ल्यान टँकर परतलो. ड्रायव्हराक मार लागला. शिवाजी चौक ते सावड्डे जंक्शन रस्त्यार मायनिंग ट्रकांची दिसपट्टी यो वच आसता. शिरोड्या बाजारान मेन जो बाजार आहा म्हणटा थंय एक पॅसेंजर बस हिजो ताबो गेल्ल्यान एक इन्सिडेंट जाल्लो आसा आनी एक मेजर इलेक्ट्रिसिटी पोल आहा तिका तिणें धडक दिल्ल्यान तो पोल मदेंच आडवो पडलेलो आसा आनी जवळ जवळ 5 मोटरसायकली म्हणजे 2 व्हिलरी डॅमेज जाल्ल्यो आसा. तशेंच एक नुस्तेकार बसलेली थंय तिकाय मातशी इंजरी जाल्ली आसा. तशेंच बसींतले 4 जाण पॅसेंजराकूय मार लागलो आसा. हांगा ह्या जागी कॅज्युअलिटी जावना आनी त्या खातीर आतां कितें आसा हांगा त्या ड्रायव्हराक कितें पेटयले अशें कितें म्हणटा खरें कोण हांव कितें जाल्लें म्हणून एकदम सडन हांगा एक नुस्तें घेवन बायल बसलेली आनी ल्हान भुरग्यांक सात थंयच खांबो पडलो. पूण ती अशी धांवली की आकांता धांवली आनी ती साल्वार जाली. कांय वेळा पूर्वी हांगा एक्सिडेंट जालो जो जस्ट ऑपोजीट टू सोनुकामती हॉस्पिटल मोरालें. ते एक्सिडेंटाचें मूळ कारण म्हणल्यार टँकर भरलेलो टँकर उदक घेवन पंटिमा जे सिवरेजीचें काम आसा तेका ते उदक घेवन वयताले आनी जे प्रमाणे हांगा आसा ते लोकांनी सांगल्या प्रमाणे ते ऑपोजीट सायडींतल्यान एक ट्रक येयले आनी तेंगेले तेज्या आंगार येयल्यान तेणें सायडीक घेवन खंय तरी ह्या टँकरीचो ऑफ बॅलन्स जावन तो एक सायडीन सकयल कोसळ्ळो. आनी कित्याक मेन कोसळपाचें कारण कित्याक हे रोडाक सायडीन सेफ्टी ना तशेंच ते सायडीन ना म्हणून जो कोसळ्ळो आनी तेजो ड्रायव्हर आसा तो सद्या बारीक इंजरी जाली आसा. तेका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कुडचडे थंय व्हेल्ले आसा. PWD मंत्री कुडचडेचो आमदार निलेश काब्रालान कुडचड्यार पंट्या मळार गोवन मल्टी प्रॉडक्ट प्रोसेसिंग सेंटराचें उक्तावण केलें. गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्डाच्या ह्या उपक्रमाक गोवा शिपयार्डान CSR फंडींग केलां. सेंटराचो शेतकार आनी घरकान्नींनी लाव घेवचो म्हूण मंत्री काब्रालाचो उलो.
शेतकी बागायती मालाचें थंय प्रोसेसिंग जातलें. Extend my gratitude to sir and GSBB team. We have approximately spent rupees 50 lakh per center, one at the Pali Panchayat and one here that we are inaugurating today. सगळ्या बायोडायव्हर्सिटीचे सगळे मेंबर्साचे अभिनंदन करता. आनीक मातसोय दुबाव आसपाना की हांगा कुडचडे वाठार साव तुका बरो प्रतिसाद मेळटलो. सगळे स्विटाची दुकानां सुद्दां भायली आनी खानावळी भायल्यो आनी सगळे प्रॉडक्ट आमचे लादले वता आनी आमी मागीर खंय तरी सोदता खंय रे गांवठी कोण आसा रे काय म्हणपाची ती रे गांवठी भजी करता रे गांवठी काय गांवठी 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 सोदता पूण गांवठी मेळत ना. तशें बायोडायव्हर्सिटी बोर्डान जर ह्यो गोश्टी केल्यो जर लोकांनी जर तो प्रचार जर जालो जाल्यार डेफिनेटली शेतकऱ्यांकय ताचो बेनिफीट मेळटलो, गृहिणी ज्यो घरांत आसा तांकांय बेनिफीट मेळटलो आणि बायोडायव्हर्सिटी बोर्डय वयर सरतलो. हे वाठाराचे शेतकार म्हणजे हे सगळे एरियाचे शेतकारांक खंय तरी आपण विकपाची संदी हांगा डायरेक्ट प्रोड्यूस जे हे सेंटर घेतले आनी तेजे प्रोसेस करतले. जशें आज प्रदीप बाबान सांगला हांव रिपीट करना, हितून भितर हे प्रोसेसिंग सेंटर जो आसा हांगा वाडोवपाचो आमी जागो व्हडलोसो घेतला आनी हितून भितर सगळी फेसिलिटी केला. तुमी फाटल्यान पळयता जाल्यार ते आमी आमचे वेस्ट वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटूय घातला, कित्याक फाल्यां आमचें एलिगेशन जावपाक नाका उदक खंय वयता. सो आमचो वेस्ट वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घातला म्हणजे ऑल हायजीन इज मेंटेन इन दीस हे एरिया भितर. आनी हायजीन मेंटेन करपाक भितर ज्यो गोश्टी वर्कफ्लोय तसो करता हे प्रोडक्ट करपाक तेकाय आरो बसयल्लो आसा. म्हणजे बरें उदक हांगा वापरून ते आमी करतले. म्हणजे धारगळे दाळाची वाडी काजू आंब्याच्या दोंगरांक उजो लागून शेतकारांची झाडां कलमां लासून काबार. सुमार 2 लाख स्क्वेअर मीटर जमनीवेली लागवड उज्याचे भगीक. स्पोर्ट्स सिटीचे शिमे लागसारच हें अग्निकांड जालां. कोणें तरी मुद्दम उजो घाला म्हूण शेतकारांक दुबाव, लोकांक सरकारी यंत्रणेचेरूच दुबाव. स्पोर्ट्स सिटीच्या नांवान ही जमीन न्हू फोर्सफुली हय स्टेडियम आमच्या तकलेर मारता. अशे 3 जागे प्रपोज जाल्ले, मावळिंग्या, थिवे, आमेनी प्लस हांगा. हो माथ्यार मारला आनी हांव गोवा गव्हर्मेंट स्वयंपूर्ण गोवा म्हणटा. आमकां एक स्वयंपूर्ण जावपाक एक सीएमान संदी तरी दिवची आसली. जप करून हांगा उजो मारलो आनी सगळ्यांचे करपोवन उडयला अक्षरशः. पूण गव्हर्मेंट हांगा येता आनी दिसा ढवळे आग मारता. हेका कितें अर्थ? खंयचे स्वयंपूर्ण? आतां हे कितलेशे उत्पन्न म्हणून रिकवर करूं शकता आमी. त्याच जाग्यातल्यान स्पोर्ट्स सिटीक जी एक्वायर केल्लेली आहा थंयच उजो घालून सरकारी यंत्रणे मार्फत हें काम केल्लें जाता अशें प्रथम दर्शनी तरी दिसता आमकां. दुर्दैवान गेल्या वर्सा ज्या जाग्यातल्यान हो उजो सुरू जाल्लो त्याच जाग्यातल्यान हो उजो सुरू जाल्लो आसा. म्हणजे स्पोर्ट्स सिटी खातीर जो स्टेडियमाक एक्वायर केल्ली आहा जमीन तो जवळ जवळ 1 लाख स्क्वेअर मिटरच्या त्या पट्ट्यातल्यान हो उजो येयल्लो आहा. त्याच्या भायर स्टेडियमाच्या भायर जवळ जवळ आनीक ना म्हटलें तरी पूण आनी 1 लाख स्क्वेअर मिटर सुमार हो उज्याच्या अंडर येयल्ल्या कारणान टोटल जवळ जवळ 2 लाख स्क्वेअर मिटर जमिनीन हो उजो पसरलेलो आहा. हेतून जे बागायतदारांचें नुकसान जाल्लें आहा ते सगळे विरनोडचे वयले वाडचे परब कुटुंबीय आहात. सगळ्यांची जी गेल्या वर्साची झाडां लायल्या ती जळ्ळी ना म्हटल्यार 10-15 वर्साची त्याच्या वयरूय हे आतां पर्टिक्युलरली झाड आहा ते जवळ जवळ 20 वर्सांचे आसा. 20 वर्सां पर्यंत ते झाडां जळलेली. आतां ही 20 वर्सां एखादें झाड जेन्ना तूं पोसता आनी तें मरता तेचें नुकसान जाता. ती नुकसानी कशी आमच्या आयुश्यान आमी भरून काडटली हेचो आमी तरी कांय सांगूंक शकनात. येता त्या जून मेरेन शाळांक शिक्षक आनी बाकीचो सरकारी स्टाफ दिवपाचो सरकार यत्न करतलो. प्रक्रिया चल्ल्या म्हणून मुख्यमंत्री उलयला. शाळांनी रोबोटिक्स, कोडिंग आनी लॅब अपग्रेडेशनातूय सरकारान लक्ष घालां. FC गोवा आनी डेल्टेन ग्रुपान CSR सकयल धारगळे दाडाची वाडी सरकारी शाळेक मल्टीपर्पज हॉल दिला. उक्तावणाक मुख्यमंत्री आशिल्लो. आय एम कॉंग्रॅच्युलेटिंग फॉर द FC गोवा अँड डेल्टा ग्रुप. पेडण्या तालुक्यातल्या काही मोजक्या स्कुलांक तांच्यांनी सुरवातीक आपल्या CSR एक्टिव्हिटीच्या अंतर्गत दिवपाक केल्ले स्पोर्ट्स किट आनी एड्युकेशनल इक्विपमेंट हातूंतल्यान अपग्रेडेशन जे भुरग्यांचे जावपाक जाय, अपस्किलिंग जावपाक जाय इन स्पोर्ट्स एंड इन एड्युकेशन सेक्टर. सगळ्यो गजाली सातत्यान जातल्यो हाच्या खातीर म्हाका खूब बरें दिसता. टिचरांनी म्हणजे गव्हर्मेंट टिचरांनी चड मेहनत घेवप हें गरजेचें आसा. म्हाका खबर आसा थोडेशे शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आनी आसा. येता त्या जून पर्यंत आमी गव्हर्मेंटातली स्टाफ रिक्रुटमेंट जी आसा ती
टिचर्स आणि इतर स्टाफ रिक्रुटमेंट ही जाता तितके बेगीन आम्ही प्रोसेस ऑलरेडी सुरवात केल्या. तांकां टिचर्स बाकीचे तांचो स्टाफ जाता तितके बेगीन भरलो वयतलो आणि प्रत्येक स्कुलांत आमी हे फावटी म्हटलां की तांकां रोबोटिका खातीर लागपी लॅब जो कॉम्प्युटर लॅब जाय आसा तो अपग्रेड करपाक जाय. काही स्कुलांनी अजुनूय थंयसले लॅपटॉप कॉम्प्युटर्स जे अपग्रेड करपाची गरज आसा. ह्या जुनांतल्यान आमी तेय करपाचे आसा. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV FR. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.